नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अस्तंत बंगाल शिक्षक भरती प्रकरणात आज कोलकाता उच्च न्यायालयान बेकायदेशीररित्या सरकारी शिक्षक म्हणून नेमिल्ल्या सगळ्यांच्यो नोकऱ्यो केल्यो रद्द. त्याचबरोबर 4 सप्तकां भितर व्याजासकट वेतन परत करपाचो दिलो आदेश. ओव्हरसीज सिटीजनशीप ऑफ इंडिया कार्ड मेळोवपा खातीर रिवोकेशन प्रमाणपत्र वैध आशिल्ल्याचें निवेदन विदेश वेव्हार मंत्रालयान केला जारी. गोंयांतल्या हजारांनी पासपोर्ट धारकांक मेळ्ळ्या मोठी थाकाय. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. क्रिस्तांव समाजाचो भाजपाक सदांच तेंको. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिस्तांव भाजपाच्या विरोधांत आसा हो समज सामको चुकीचो अशें प्रधानमंत्र्यांनी केलें स्पश्ट. भारतीय जनता पक्षाचे उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांच्या फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्याचो अहवाल भाजपान हाडलो उजवाडाक. सारथी ह्या खासा पुस्तिकेचे केलें अनावरण. आनी हुबळींत काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकाच्या धुवेचे खून जाल्ल्याचे प्रकरण राष्ट्रीय पावंड्यार पेटलें. ह्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी जावची अशी बापायन केल्या मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारान. अस्तंत बंगालात शिक्षक भरती प्रकरणात आज कोलकाता उच्च न्यायालयान महत्वाचो निर्णय दिलो. बेकायदेशीररित्या सरकारी शिक्षक म्हणून नेमिल्ल्या सगळ्यांची नोकरी रद्द करपाचो आदेश न्यायालयान दिला. त्याचबरोबर 4 सप्तकां भितर व्याजा सकट वेतन परत करपाचो आदेश ह्या वेळार न्यायालयान दिलो. ह्या निर्णयाक लागून 23,000 परस चड शिक्षकांच्यो नोकऱ्यो रद्द जातल्यो. 2016 वर्सा आदले शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी हांच्या कार्यकाळा वेळार सरकारी नोकरेंत आस्पावीत केल्ल्या साबार उमेदवारांविशीं गेली कितलीशींच वर्सां न्यायालयान खटलो सुरू आशिल्लो. हे प्रकरण सीबीआय कडेन वचून हे आदी पार्थ चॅटर्जी हांकांय अटक जाल्या. ह्या वर्सा 28 फेब्रुवारी ते 18 मार्च मजगती जाल्ल्या 12वेच्या परीक्षेचो निकाल 84.99% इतलो लागलो. परीक्षेक वट्ट 17,511 विद्यार्थी बशिल्ले. हातूंतले 14,882 पास जाले. 12वेचे निकाल अंदू वर्सा चलयोच मुखार आशिल्ल्यो. चलयांचो निकाल 88.06% जाल्यार चल्यांचो निकाल 81.59% लागला. फाटल्या वर्साचे तुळनेत अंदू विद्यार्थी पास जावपाचें प्रमाण 10.46% उणें जालां. गोंय शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी आयतारा पर्वरे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. ह्या वेळार शिक्षण खात्याचे हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. राज्यांतले शिक्षक बरें काम करता पूण विद्यार्थी कश्ट करपाक उणे पडटात. तशेंच विद्यार्थ्यांचो इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट वापर चड वाडिल्ल्याचो कागाळी आयल्यात. हाका लागून लेगीत विद्यार्थ्यांक अभ्यासाचेर लक्ष केंद्रीत करूंक मेळना आनी हाचो परिणाम अंदूच्या निकालाचेर जाला अशें गोंय शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी सांगलें. For 24, it is 17,511 candidates appear from regular category, out of which 14,884 reserved, it is 0, pass percentage it is 84.99. So you can see 23 examination, 19,377, of which 18,497 they passed in 23 examination. And the result was 95.46, and in 24 this year the result is 84.99, that is 85%. So it is 17,511 candidates appeared, of which 14,884 passed. Please correct the previous data. And there's a you can see there's a decrease here of 3,617 candidates, giving you 10.46% decrease in HSSC examination result of 20. So pass percentage it is 85 this year. ओव्हरसीज सिटीजनशीप ऑफ इंडिया म्हळ्यार OCI कार्ड मेळोवपा खातीर सरेंडर प्रमाणपत्राच्या बदला रिवोकेशन प्रमाणपत्र म्हळ्यार रद्द करपाची प्रक्रिया वैध आशिल्ल्याचें निवेदन विदेश वेव्हार मंत्रालयान जारी केलां. हाका लागून गोंयांतल्या हजारांनी पासपोर्ट धारकांक मोठी थाकाय मेळ्ळ्या. केंद्र सरकाराच्या या निर्णया उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश वेव्हार मंत्री S. जयशंकर तशेंच राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी हांचे उपकार मानल्यात. केंद्राच्या निर्णयाक लागून पासपोर्ट रद्द जाल्ल्यांक OCI कार्ड मेळप सोपें जालां अशें तांणी सांगलें.
आम्ही कंटिन्युअसली जे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स होम अफेअर्स हांच्या कडेन आमी प्रयत्न करताले कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं की रिजेक्टेड आनी सरेंडर हाच्या मदीं जे सरेंडर करता ताका OCI कार्ड मेळटालें, रिजेक्टेड ताका मेळनाशिल्लें. तो आमच्या खुबश्या गोंयकार भावांचेर अन्याय आशिल्लो. रिजेक्टेड आहा तांकांय OCI कार्ड मेळपाक जाय आशिल्लें. सो दॅट आज तेंच्यांनी ओके केलें आनी ताच्या उपरांत ताका मेळपाक लागला. खूब बरी गजाल आसा. एका खासगी खबरां वाहिनीक बरोबर जाल्ल्या एका मुलाखतींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भाजपाक क्रिस्तांव समाजा कडल्यान मेळपी तेंक्याविशीं प्रश्नाची जाप दितना गोंय जावं मणिपूर क्रिस्तांव समाजान भाजपाक सदांच तेंको दिला अशें सांगलें. क्रिस्तांव भाजपाच्या विरोधांत आसा हो समज सामको चुकीचो अशें स्पश्ट करतना भाजपाचे कितलेशेच फुडारी हे क्रिस्तांव समाजाचेच जावन आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. ते भायर आपलो व्हॅटिकन सिटीचो अणभव सांगतना आपणे थंय पोपाक भेट दिल्ली आनी ह्या वेळार भाजपा सरकारान क्रिस्तांव समाजा खातीर केल्ल्या साबार कामाचो नियाळ आपणे सादर केल्लो अशें तांणी मुलाखतींत सांगलें. हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है. हमें सैद्धांतिक रूप से समाज के सभी वर्गों का साथ लेकर के चलना ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है. अब देखिए गोवा में कई दशकों से हमारी सरकार चल रही है, लगातार सरकार चल रही है और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के मदद से ही चल रही है, उनके सहयोग से ही चल रही है. आज नॉर्थ ईस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारी जितनी सरकारें हैं वो ज़्यादातर हमारे मुख्यमंत्री या तो ईसाई हैं, हमारे मंत्रिमंडल के अंदर ईसाई सदस्य हैं, या तो ईसाई समाज ही तो वहाँ है वोटर सबसे ज़्यादा, उनके वोट से ही हमारी सरकारें बन रही हैं. और इसलिए क्रिश्चियन समाज का हमारे से सहयोग नहीं है ऐसा आरोप मैं क्रिश्चियन समाज पर नहीं लगा सकता हूँ. हमारे प्रयत्न और ज़्यादा करने चाहिए हमको, हम कर रहे हैं. अब केरला में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारी लीडरशिप में क्रिश्चियन साथी हैं. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. सबसे जरूरी काम मतदान. देश को सपोर्ट करते हैं इसीलिए वोट करते हैं. बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए. इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन. सोशल मीडिया मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की. वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे. तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए. ये सिर्फ निशान नहीं, शान है. लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect Because it will hamper employment. Climate convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change Because of excessive consumption. all diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्या खातीर उत्तर प्रदेशाच्या अलीगड हांगा प्रचार रॅलीत वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलोवप करतना इंडी गठबंधनाच्या साबार वांगड्यांक फक्त निराशाच मेळटा अशें तांणी सांगलें. तशेंच खास करून काँग्रेस पक्षाचेर टिका करतना स्वार्थाच्या मुखार त्या पक्षाक देशाची उदरगत दिसच ना असो आरोप तांणी केलो. साथियों, कांग्रेस सपा जैसी भ्रष्ट पार्टियों ने आपके परेशानियों को उनकी कभी परवाह नहीं की. गरीब को पैसे देकर भी पूरा राशन नहीं मिलता था.
बिचौलिए ही लूट लेते थे। आज अलीगढ़ और हाथरस के लाखों साथियों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इतना ही नहीं, पूरा राशन मिल रहा है। अलीगढ़ और हाथरस के लाखों परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिली है। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आज लडाखाक सियाचीन कॅम्पाक भेट दिली। ह्या वेळार तांणी सियाचीनच्या युद्ध स्मारकाचेर सर्गेस्त जवानांक आर्गां ओंपलीं। आपल्या भेटी वेळार तांणी सशस्त्र दळाच्या जवानांसयत भासाभास करून कांय सुखाचे खीण घालयले। पत्रकारांकडेन उलयतना देशाच्या दर एक घरांत दिवाळेचो पयलो दिवो आनी होळयेचो पयलो रंग लोकांनी देशाच्या जवानांक अर्पीत करचो असो उलो तांणी मारलो। साथियों, ये एक सुखद संयोग है कि अभी पिछली 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे हुए हैं और 13 अप्रैल 1984 के दिन भारतीय सेना ने एक ऐसा सैन्य अभियान चलाया जिसकी मिसाल आज दुनिया में दी जाती है। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सैन्य इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो बीते 4 दशक से एक एक भारतीय को रोमांचित कर रहा है। सियाचिन में चला ऑपरेशन मेघदूत की सफलता हम सभी भारतीयों के लिए मैं मानता हूं कि एक गौरव का यह विषय है। भारतीय जनता पक्षाचे उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी फाटली 10 वर्सां केल्ल्या कामाचो अहवाल आज पणजेच्या भाजपा मुख्यालयांत आयोजित पत्रकार परिशदेंत उजवाडाक हाडलो। ह्या वेळार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आनी खासदार सदानंद शेट तानावडे, सरचिटणीस तामू नायक, उत्तर गोंय उमेदवार श्रीपाद नायक तशेंच आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार हाजीर आशिल्ले। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांचे हस्तुकी सारथी ह्या नांवान कार्य अहवाल पुस्तिकेचे अनावरण ह्या वेळार जालें। ह्या वेळार उलयतना फाटली 25 वर्सां लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी खुबशीं कामां केल्यांत। फाटली 25 वर्सां विरोधी पक्ष उमेदवार अज्ञातवासांत आशिल्ल्यान तांकां ही कामां दिसलीच ना अशी टिका भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी केली। सरकार कशा पद्धतीन काम करपाक शकता 2014 ते 2024 हे हातूंत तांच्यांनी मेन्शन केल्लें आसा आनी त्यामुळे आपली MPLAD स्कीम जी आसा तेचे पयशे 100% खर्च करप आनी हे करतकच तांकां देशभरा भितर 10वो रँक जे कांय खासदार जे आपले काम करतात तातूंतल्यान तांचो 10वो रँक आसा आनी त्यामुळे बरेच जाण जे आरोप करतात तो आरोप चुकीचो आसा आनी त्यामुळे गैरसमज लोकां भितर घालपाचो कांय प्रयत्न करतात। पण हे जेन्ना स्वता रमाकांत बाब कलप जेन्ना MP जाले 1996 मंत्री आशिल्ले ते, पण त्यांच्या कालावधी भितर त्यांचा जो MPLAD जो फंड मेळिल्लो ते स्वता काही खर्च करपाक शकले ना आणि त्यामुळे दुसऱ्याच्या उलोवच्या पयलीं आपण कितें केलां तें तांच्यांनी पळोवपाची गरज आसा। आनी म्हणून आज आमी श्रीपाद भोगून केल्लो डबल इंजिनाचो सरकारान केल्लें काम ह्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या मॅक्झिमम जे काही प्रकल्प आसा तशे कितले तरी प्रकल्प आसतले जे प्रकल्प तांच्यांनी आज हांचो जो अहवालाचो हांगा आमी रिलीज केल्लो आसा। गेल्या 25 वर्सांत 3 टर्म सत्ताधारी म्हणून वेगवेगळी मंत्रालयां सांबाळ्ळी आनी विरोधात आसतना लेगीत काम करून सुमार 1200 कामां राबयल्यांत आनी तातूंतली 1100 कामां पुराय जाल्यांत अशी माहिती उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी दिली। मोठा कंपोनंट जो आसा तो एक गांवांतल्या कम्युनिटी हॉलाचो आसा। आमी जवळ 91 कम्युनिटी हॉल गांवा खातीर जेणे गांवांच्यान डिमांड आयलो पंचायतीच्या डिमांड आयलो तशें आज पसून 91 हॉल आमी बांदून दिले। दुसरो कंपोनंट जो आसा तो स्मशानभूमीचो जवळ 72 स्मशानभूमी हांवें तातूंतल्यान बांदल्यो आनी तिसरो कंपोनंट हो आमी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट जे आसा तांकां सर्वतोपरी मदत करपाचें काम केलें आनी ते मागीर तांकां क्लासरूम आसतले, तांकां हॉल आसतलो, त्याच बरोबर तांकां कंप्युटर लॅब आसतली, लॅबोरेटरीज आसतली, तांकां स्कूल बस आसतली, अशे तरेचे किंवा तांकां वाचनालयान पुस्तक आसतली, अशे तरेचे प्रोजेक्ट जे स्कुलांनी आमकां दिले आनी म्हाका सांगपाक खुशी भोगता की जवळ जवळ उत्तर गोंयच्या 21 सगळ्या स्कुलां आमी हे पुरयले आनी त्याच बरोबर भुरग्यां खातीर सॅनिटरी पॅड आनी इतर ज्यो काही आवश्यक गोश्टी लागतात तेय दिल्यो। म्हाका दिसता उत्तर गोंयचे अशे 21 स्कूल ना ज्या जाग्यार
की आम्ही खासदाराच्या माध्यमातून काही ना काही त्यांचा पावलं असणं लावलं. उत्तर गोयचे भाजपा लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी आयतारा वाळपय मतदारसंघाचो दौरो केलो. वेळंगे आनी सावड्डे हांगा आयोजीत भौशीक सभेक तांणी उलोवप केलें. ह्या वेळार वाळपयचे आमदार विश्वजीत राणे, थळावे सरपंच आनी पंच वांगडी, जिल्हा परिषद वांगडी आनी मतदार व्हडा संख्येन उपस्थित आशिल्ले. फाटली 25 वर्सां उत्तर गोयच्या जनतेन आपले काम पळयलां आनी ताका लागून ह्या फावटी लेगीत ही जनता आपल्याक संद दितली असो हावेस तांणी उक्तायलो. की जोपर्यंत आमचो सामान्य शेवटच्या कडीचो मनीस हो स्वावलंबी जावची ना, आत्मनिर्भर जावपाना आपल्या पांयार उबो रावची ना, तोपर्यंत आमी खंय विकसीत जाले, आमी डेव्हलप हे जाले अशें केन्नाच म्हणप जावची ना. आनी म्हणून ह्या देशाचो युवा शक्ती आमी खरोखर भाग्यवान आसात की ह्या देशान जवळजवळ 64% युथ आसात, युवा आसात. अशी शक्ती जगान कोणा कडेन आनी ना. आनी म्हणून ह्या शक्तीचो आमी विकास केलो आनी तांकां ताजो जर उपयोग करून घेतलो तर ह्या देशाक आमी सगळ्यांत मोठो देश करूंक शकतले. आमच्यो भगिनी आसात, 50% पर्सेंटेज 50% हे आमच्यो भगिनी आसात. हांचो उद्धार, हांचो विकास जावपाची गरज आसा. स्तंभ जो आसा शेतकरी, ह्या शेतकरी हो आमचो अन्नदातो आसा आनी ह्या शेतकऱ्याक खंय तरी फुडें हाडप अशें तरेचें काम हे सगळ्या देशभर चलिल्लें आसा. तांकां उदकाची वेवस्था, जमिनीचे सॉयल कार्ड आसतले, इरिगेशन वेवस्थीतपणे पावोवपाचें आसतलें, वेगवेगळ्या हातूंतल्यान सबसिडी आसतली, MSP आसतली, हे सगळें दिवन तांकां वयर करपाचें काम गेली कित्येक वर्सां आज चालू आसा. भलायकी मंत्री आनी वाळपयचे आमदार विश्वजीत राणे हांणी फाटली 10 वर्सां देशांत मोठ्या प्रमाणात उदरगतीची कामां जाल्यांत अशें सांगलें. मुखार लेगीत भाजप सरकाराच्या फुडारपणा खाला उदरगत जावपा खातीर उत्तर गोंयचे भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांकां वेंचून हाडपाचें आवाहन तांणी लोकांक केलें. जे काही लोकांक आनी पयस वचपाची गरज पडना, लोकांची राहणीमान, लोकांचो लायफस्टायल, लोकांचे जीवन हे वेगळे तरेन लोकां खातीर करपाचें काम आमच्या माध्यमांतल्यान आयज भारतीय जनता पार्टी आनी आमच्या माध्यमांतल्यान आमी करपाक आमच्या जे ताकद पक्षान दिला त्या माध्यमांतल्यान आमी ते करपाक फुडें सरल्या. आयज तुमी पळयतात जेन्ना प्रत्येक गोष्ट आमी घेवन फुडें वयता, जेन्ना राम जन्मभुमीचे आयज प्राण प्रतिश्ठान आशिल्ले गांवांनी आनी सत्तरीच्या प्रत्येक भागान वेगळे तरेचें वातावरण तयार करपाचो आमी प्रयत्न केलो. पण एक लक्षात घ्या, सगळ्या धर्माक बरोबर घेवन वचपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. सगळे लोक आमकां जाय. आयज हिंदू धर्मान वेगवेगळे समाज आसा, सगळे समाज आमकां जाय. आमकां लोकांची उदरगत केल्ली जाय. आयज भुरगे आयज येता मिटिंगेत कारण एक आशा आहा की बाबा आमच्या माध्यमांतल्यान कितें तरी बऱ्यापैकी विकास आनी बऱ्यापैकी उद्योग हाडून आमी भुरग्यां खातीर कितें करूं शकतले. आयज आमी जेन्ना हांवें भाशण पयलीं केल्लेलें सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हांवें तुमकां सांगलें की देशाचे प्रधानमंत्रीचे इंटरव्हेन्शनान आमचे श्रीपाद नायक यांची मदत घेवन आमी हे सगळे गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केलो. आयज थंय 450-500 कोटीचें हॉस्पिटल उबें आहा. लोक सरकाराचेर बेजार आसात अशी टिका काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी केल्या. भाजपा कडेन ठोस मुद्दे मांडपाक ना आनी आसल्यार तांणी ते लोकां मुखार दवरचे अशें आवाहन तांणी भाजपा कडेन केलां. जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं तो ऐसी चीज़ें लाते हैं. अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम हैं, वो बता सकते हैं. जैसा कि हमने नरेगा का बताते हैं, फूड सिक्योरिटी का बताते हैं, कंपलसरी एजुकेशन का बताते हैं, RTA का बताते हैं और रूरल हेल्थ मिशन का बताते हैं. ये हमने किया है, हम बता वैसा काम उन्होंने कहने दो जो जनता के भलाई के लिए और सबके लिए है. तो उनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए. वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते हैं या अपोजिशन, और खास करके आजकल तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई लीडर नहीं है. खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव. रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार. मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ. रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल.
सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। कलकत्ता से न्यूज आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं, स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे। हिंदू हो या मुसलमान, सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानबूझकर ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेली खबरो। हुबळीत काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक निरंजन हिरेमठ हांची धूव नेहा हिरेमठ हिचो खून जाल्ल्याचे प्रकरण राष्ट्रीय पावण्यार पेटला। 18 एप्रिलाक दिसा उजवाडार फैयाज ह्या तरणाट्यान प्रेमभंगाच्या निमतान 7 फावटी चाक्यो मारून नेहाचो खून केल्लो। हे संबंधान पुलीस फावो तशी कारवाय करिना आनी अजून मेरेन आरोपीक अटक करूंक ना। हे खातीर भाजपा कार्यकर्त्यांनी आज मैसूर, हुबळी, धारवाड तशेंच हेर जाग्यांचेर प्रदर्शनां केली। राज्य सरकाराचो विरोध करपाच्या हेतान बेळगांव आनी हुबळींत बंद पाळ्ळो। राज्य सरकार हे प्रकरण धाप्पाचो प्रयत्न करता आनी पुलीस सामके वेळ जबाबदारपणान प्रकरणाची चौकशी करतना दिसतात असो आरोप निरंजन हिरेमठ हांणी केला। तशेंच पुराय प्रकरणाची सीबीआय चौकशी जावची अशें तांणी मागलां। कर रहे हैं 8 लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मेरे को खुला नाम भी दिया मैंने, एक आदमी को भी सिंगल नहीं पकड़ा। मेरा केस उसको उल्टा करने का देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ या आपसे नहीं होता है तो सीबीआई को दो। मैं किसको मांग करना, आज देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फिर यहाँ काम नहीं हुआ तो ऊपर तो पूछना है ना। मैंने पुलिस के ऊपर भरोसा करके नहीं है। जो इस केस में यहाँ पे जो कमिश्नर है एक लेडी है, इस केस में लेडी होते के नारायण, एक लेडी का, एक लड़की का उसको मर्डर होता है, सीरियस नहीं लेती हो। हे प्रकरणाविशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री शिवकुमार हांणी हे प्रकरण आमी आमच्या रितीन सुटावे करतले अशें सांगलां। Let they do whatever they want. They are not eligible. Karnataka government will deal it with its own way. There is no question of it. गोयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांचे हस्तुकी भारताची पारंपारीक झाडां हांचेर आधारीत वृक्ष विज्ञानिका सदसू ह्या परिसंवादाचे उक्तावण दोनापावला राजभवनाचेर जालें। ह्या वेळार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सी. अचलेंद्र रेड्डी, गोय विद्यापीठाचे उपकुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल मेनन, केरळ साहित्य अकादमीचे आदले सचिव प्राध्यापक राधाकृष्ण आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी पौराणिक आनी पारंपारीक भारतान मनशाच्या झाडां बद्दलच्या गिन्यानाबद्दल भर घातला। तशेंच पुराय संवसारांत भारताच्या ह्या विशयांतल्या योगदानाची जाणीव जाल्या अशें तांणी मुखार सांगलें। बैजू पाटील हांकां तांच्या पॅरिस फ्युचर फायर विंग्स ह्या 33व्या बर्ड अँड नेचर्स फेस्टिवल ह्या आंतरराष्ट्रीय फोटो सर्तींत पक्षांची वागणूक ह्या गटांत पयलो पुरस्कार फावो जाला। संभाजीनगर औरंगाबाद हांगच्या ह्या छायाचित्रकारान पॅरिसान वचून हो पुरस्कार स्वीकारलो। ह्या सर्तींत 27 देशांतल्या 16,500 स्पर्धकांनी वांटो घेतिल्लो।
मालदीव्स हांगा आयतारा जाल्ल्या संसदीय वेंचणुकेन मालदीव्सचे राष्ट्रपती मोहम्मद मुइज्जू हांच्या पीपल्स नॅशनल काँग्रेस पक्षान व्हड जैत मेळयले. घोषीत जाल्ल्या 88 मतदारसंघाच्या निकालापैकी 66 मतदारसंघांनी ह्या पक्षाक जैत मेळ्ळा. मालदीव्सच्या वेंचणूक आयोगान जाहीर केल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वेंचणुके खातीर सुमार 81% मतदान जाल्ले. वेर्ना इंडस्ट्रीज असोसिएशनान GCCI अलायन्स कप क्रिकेट सर्त 2024चे वस्तादपण मेळयलें. ही क्रिकेट सर्त पणजे जिमखाना मैदानार जाल्ली. निमण्या खेळांत वेर्ना इंडस्ट्रीज असोसिएशनान गोवा पुलीस पंगडाक 6 धांवड्यांनी हारयले. ह्या सर्तीच्या पुरस्कार भेटवण सुवाळ्याक GCIच्यो उपाध्यक्ष प्रतिमा धोण ह्यो मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ल्यो. फामाद आदले भारतीय क्रिकेट खेळगडे मोहिंदर अमरनाथ हे खासा सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. भारताचो बुद्धिबळ खेळगडो डी गुकेश हाणें टोरंटो हांगा आयोजीत फिडे कॅन्डिडेट्स टुर्नामेंट जिखून इतिहास रचला. फक्त 17 वर्सां पिरायेचेर ही सर्त जिखपी तो संवसारांतलो सगळ्यांत तरणाटो बुद्धिबळ खेळगडो थारला. ह्या सर्तीच्या चवथ्या आनी निमण्या पावण्यार ताणें अमेरिकेचे हिकारू नाकामुरा हाच्या बरोबर जाल्ल्या खेळांत बरोबरी करून हो सामनो मेळयलो. विश्वनाथ आनंद उपरांत संवसारीक बुद्धिबळ वस्तादपण सर्तींत गुकेश हांणी प्रवेश मेळयला. संवसारीक बुद्धिबळ वस्तादपण सर्तींत आतां गुकेश हाचो सामनो संवसारीक पातळीचेर पयल्या क्रमांकाचेर आशिल्ल्या चीनाच्या डिंग लिरेन हाच्या बरोबर जातलो. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. अस्तंत बंगाल शिक्षक भरती प्रकरणात आज कोलकाता उच्च न्यायालयान बेकायदेशीररित्या सरकारी शिक्षक म्हणून नेमिल्ल्या सगळ्यांच्यो नोकऱ्यो केल्यो रद्द. 4 सप्तकां भितर व्याजा सकट वेतन परत करपाचो दिलो आदेश. ओव्हरसीज सिटीजनशीप ऑफ इंडिया कार्ड मेळोवपा खातीर रिव्होकेशन प्रमाणपत्र वैध आशिल्ल्याचे निवेदन विदेश वेव्हार मंत्रालयान केले जारी. गोंयांतल्या हजारांनी पासपोर्ट धारकांक मेळ्ळ्या मोठी थाकाय. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. क्रिस्तांव समाजाचो भाजपाक सदांच तेंको. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. क्रिस्तांव भाजपाच्या विरोधांत आसा हो समज सामको चुकीचो अशें प्रधानमंत्र्यांनी केलें स्पश्ट. भारतीय जनता पक्षाचे उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांच्या फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्याचो अहवाल भाजपान हाडलो उजवाडाक. सारथी ह्या खासा पुस्तिकेचे केले अनावरण. आनी हुबळीत काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकाच्या धुवेचो खून जाल्ल्याचे प्रकरण राष्ट्रीय पावण्यार पेटले. ह्या प्रकरणाची CBI चौकशी जावची अशी बापायन केल्या मागणी. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवा पळयात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.